आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती आयच्या दिसाक आता यूथ काँग्रेसीन सांगलें की पाम संडे जो काल जालो गेली 15 वर्सां जी पीसफूल यात्रा आमचे क्रिस्तांव भाव जे काडटात दिल्ली पुरोतला प्रदक्षिणा म्हणटा ताका ती हे सरकार डिनाय करता. हे बीजेपीक पयलीं विचारा की तुमी बाबासाहेबाच्या विचाराचेर आसात काय तुमी आपलो अजेंडा चलोवपाक मुखार सरल्या. सो आय थिंक दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. कोण कितें उलयलो कोण आनी कितें केलो ताचेर आय थिंक वी शूड नॉट फोकस. फुडें म्हाका दिसता ते हांव कोण मिडिया ते म्हाका खबर ना तो सारको फूल वाचा. एकदां कितें जाता गडबडीन आमी फक्त हेडलायन्स वाचतात भितरले मॅटर वाचना. आय थिंक दॅट फूल मॅटर हॅज टू बी रेड आउट. आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयचो वोटर ह्या बीजेपीचेर पिडीत आसा. सो लेट्स लूक इन दॅट डायरेक्शन की आज हें सरकार कशें फेल जालां बाबा लोकांच्या विशयाचेर घेवन. जो मुख्यमंत्री 4 वर्सां जाली सेम भाशण रिपीट. ते मुख्यमंत्र्याक विचारा मरे की तूं 4 वर्सां जाली ते दलित समाजाच्या लोकांक जे बाबासाहेबाच्या विचाराचे जे लोक आहा तांकां तुमी फुटयता. एवरी इयर तेच भाशण कॉपी पेस्ट कितें चल्लां. दुसरे ताणें भाशणान उल्लेख केलो की जे लोक जांकां संविधानान अधिकार आसा रिजर्वेशनाचो आमचे लिडर राहुल गांधीचो डिमांड आसा की आज देशान कास्ट सेन्सस जावचो. मुख्यमंत्र्यान जो आज स्टेटमेंट केला ते पणजेच्या प्रोग्रामाक की जे रिजर्वेशन घेता आणि घरा बसता आणि अटेंडन्स लायना म्हाका दिसता इट इज अ स्टेटमेंट टू बी कंडेम. ही कॅनॉट मेक सच स्टेटमेंट. अरे रिजर्वेशन तांचो अधिकार. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा की पेडणेचो मनीस थंय आज आयिल्लो काय ना तो कार्यक्रमाक तो पेडणे गेला आसतलो. जे लोक आज गोंयान जांचो अधिकार संविधानान आसा जांकां रिजर्वेशन मेळ्ळा अंडर संविधान मुख्यमंत्र्याक कसलोच अधिकार ना तांचो अपमान करपाक सेईंग की तांणी हजेरी कंपल्सरी लावपाक जाय म्हणून. काढून पळयात मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट. सो आय थिंक दॅट इज मोर सिरियस की कशा पद्दतीन हे बीजेपी लोकांक डिवायड करपाचो प्रयत्न करता. काँग्रेस इतले वर्स आता बीजेपी मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें 4 वर्सां तो लोकांक फटयत आसा. 2027 हे रिकॉर्ड करून दवर 2027 काँग्रेसचें सरकार येतलें आणि ते पयलें काम आमी ते करता. जे आमचे लिडर राहुल गांधीन सांगला की कास्ट सेन्सस जावपाकूच जाय तर आमी ठामपणे आसा तातूंत आनी कांय कसलोच डबल मायंड ना तातूंत. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी 2027 जेन्ना आमचे सर खूब आहा गोंयान करपा सारके वी वील ऑल पुट इन प्लेस. आय मीन आय डोंट नो वॉट कॉन्टेक्स्ट ही वॉज आस्किंग द क्वेश्चन. हांवें तो फूल वाचूना बट आय थिंक आज हे करप्शन पळय जे ह्या सरकारान चल्लां आज युवकांक जॉब घेवपाक पयशे दिवचे पडटा मरे. हाज्या पेक्षा आनी कसली आय मीन इट्स सॅडनेस वॉट इज गोईंग ऑन. टोटल कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आज तूं पयशे दिलो जाल्यार तुजें बाट कन्वर्ट जाता. तुझे आज नो डेव्हलपमेंट स्लोप कन्वर्ट जाता. खंयचे हाजेर पावले रे आमी आज युवकांक तूं आज बाबडो इतले पयशान येता पेट्रोल खंय पावले हाजेर म्हाका दिसता वी हॅव टू फोकस रादर देन गोईंग इन टू कोण हो कितें उलयलो तो कितें उलयलो. आय थिंक देर आर मोर सिरियस इश्यूज इन गोवा रादर देन फोकसिंग ऑन सच करप्ट. हे जे 12 पळय ताजे कॅबिनेट सगळे करप्ट मंत्री आणि हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज फेस करता.